क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जेजूचे कश्टा मरणाचो संभ्रम आचरशिता. जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं, जेजूच्या कुर्सा मरणा वरवीं आमकां सुटका लाबो जाली, आमकां सोडवण फावो जाली. त्या खातीर आमी ह्या शुक्राराक म्हणटा गुड फ्रायडे, बरो शुक्रार. मोगाच्या भाव भयणीनो, जशे मरणाच्या तणीर आसलेल्या एका बापायची निमाणी उतरां आपल्या भुरग्याच्या मतींत आनी तांच्या काळजांत सदांच रंबून रावतात आनी उगडासाक येतात, तशेंच आमच्या जेजूची ती निमाणी उतरां आमच्या काळजांनी रोंबून दवरूंक आमी ती नियाळ करूंक जाय आनी ती परत परत उगडासाक हाडूंक जाय. तर आज आमी ही जेजूची 7 निमाणी उतरां कुर्सार थावन म्हणली ती नियाळ करया. मोणयेचो पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 12 वाक्य 25 आमकां अशें सांगता. बरें उतर संतोष दिता. आनी मुखारसून ते सांगता अध्याय 15 वाक्य 1, मोवाळ जाप वो उतर राग निवळायता ओ उणें करता, पूण कठीण जाप वो कठीण उतर राग साळयता. आनी तशेंच अध्याय 12 वाक्य 18 अशें सांगता, चिंतिनासतना उलयलेलीं उतरां तलवारी बरी घाय करतात. चिंतिनासतना उलयलीं उतरां तलवारी बरी घाय करतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कठीण परिस्थितींत आसां, जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट आसा, दूख आसा, जेन्ना आमच्या जिवितांत पिडा आसा, त्या वेळार आमची उतरां कशें जावन आसत. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना ही कठीण परिस्थिती येता त्या वेळार एकामेकाचेर आनी देवाचेर पुरपुरतावंगी. आमच्या उतरां वरवीं आमी एकामेकाचेर रागार जातावंगी व आमची उतरां एकामेकाक मोगान भरतात ते आमी आमकांच विचारूंक जाय. जी उतरां आमी उलयता आयकता त्या उतरांक बळ आसा, ताकद आसा. देवान हो सगळो संवसार आपल्या उतरान रचलो. जेजून ह्या संवसारांत आपलें मिसां वावर व परगट जिणी सुरू केल्ल्या त्या वेळार ताणें उतरान लोकांची पातकां बक्षिली. त्या उतरान एकामेकाक जाणवाय दिली. त्या उतरान मेल्ल्यांक जिवीत दिलें. आतां त्या जेजूक पटकिऱ्या मनशाच्या उतरान, पटकिऱ्या मनशाच्या त्या फटकिरे साक्षे वरवीं कुर्सार खिळायलो. कुर्सार उमकळ्ळो तो जेजू कश्टान व रागान पुरपुरना बगार मोगाचें बोगसणाचें मोग मैपासाचें उतरां उलयता. आमकां ती उतरां आमच्या काळजांत रोंबून दवरूंक. एक मनशास्त्रज्ञ सायकोलॉजिस्ट अशें सांगता, जेन्ना मनीस मरणाच्या तणीर आसता ताचे काळीज आपल्या मोगाच्या मनशाचे मोगाची उतरां उलयतात. आपल्या मोगाच्या मनशा लागीं मोगाची उतरां उलयतात. जेजून आमचो मोग केलो आनी तो करीत आसा. ते कश्ट वळवळे सोंसतानाय जेजून आमचेर आपलो मोग दाखयलो. ही जेजूची मोग मैपासाची उतरां क्रूर शिपाई आपल्या कानांत पयलेच फावटी तांणी आयकलें. ही मोगाची उतरां ती आयकून विस्मीत जातात, कित्याक आज पर्यंत ह्या शिपायांनी जायत्या साबारांक तांणी कुर्सार मारला.
पूण ताच्या तोंडांत हांव केदाळाई ताणी मोग मैपासाची उतरां आयकूंक नातली. पूण आतां पयले फावटी एक कुर्सार मारलेल्या त्या मनशांत हांव मोग मैपासाची उतरां ते आयकतात. सिसिरो एक इतिहासकार हिस्टोरियन अशें सांगता. कुर्सार मारलेल्या कुणीघर शिराबताले, थिंपी उडयतले, निंदा करतले. त्या खातीर सभार पावटी शिपाई तांचे जीब कातरतले. सेनेका एक तत्वशास्त्रज्ञ फिलॉसॉफर अशें सांगता. जे कोणाक कुर्साचें मरण फावो जाल्लें ते तांच्या जल्माच्या दिसाक शिराबताले, कित्याक आमचें जल्म जाला म्हूण ते उद्गारताले. तांकां मरण फावो केल्ल्या त्या अधिकाऱ्यांचेर, शिपायांचेर, तांच्या आवयांचेर शिराप घालतले आनी तांकां पळयतल्यांचेर थिंफी ते उडयतले. शास्त्रज्ञ फिलॉसॉफर अशें सांगता. शास्त्री आनी फारिजेव तशेंच चिंतून आसले. जशें हे सर्व कुणीगारांनी कुर्सार तावन शिराप गायले, तशेंच जेजू कुर्सार तावन शिराप घालतलो आनी थिंफी उडयतलो म्हूण. पूण म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, तशें जावंक ना. शिपाई जेन्ना जेजूचें उतर आयकतात, मोगाचीं उतरां आयकतात, तांचें काळीज बदलता. ह्या शास्त्री आनी फारिजेव ते चिंतले, जे कितें जेजू शिकोवन आसलो मोगा विशयांत, बोगसणे विशयांत, जेन्ना तो आतां कश्ट वळवळे आपल्या जिवितांत भोगता, त्या वेळार जें कितें शिकयल्लें ताका उगडासाक नासतना तो विसरून वेतलो म्हूण ते चिंतले. पूण जेजून त्या कुर्सार विलाप करलें ना. रागार तो जावंक ना. शिराप घालच्या बदलाक ताणें शिकयलें मोग करूंक. मोग कर दुस्मानाचो, दगदिल्यां पासत मागात. तेंच जेजून जें शिकयलें आज तो आपल्या जिवितांत कर्ण दाखयता. जेजून मोगाचें, बोगसण्याचें तें मागणें केलें. बापा तांकां बोगसी, ते कितें करतात ते नेणात. बापा तांकां तूं बोगशी, कित्याक कितें करतात ते नेणात. हें जाल्लें जेजूचें पयलें उतर कुर्सार तावन मोगाचें, बोगसण्याचें तें उतर. जेजू ताच्या निमाण्या वेळार आमकां जें मागणें ताणें शिकयल्लें तो आतां करून दाखयता. आमच्या बापा त्या मागण्यांत ताणें बोगसणें दिवंक शिकयलें. जशें हांव म्हज्या सुकलेल्यांक बोगशितां, तशें म्हजीं पातकां बोगोस. हेंच जेजून शिकयल्लें तें आज तो करून दाखयता. हें मागणें आमी सदांच म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें आमी आमच्या जिवितांत पाळता गे. सबार पावटी जे कोणाक आमी दुस्मान म्हूण मानता, तांचें तोंड देखून पळोवंक आमकां मोन ना. ताणें आमच्या मुखार आयल्या वेळार आमी वयर आकाशाचेर व मळबार पळयता, व रुखाक पळयता. आमी जें देवान शिकयलां तें आमच्या जिवितांत पाळता गे. जो कोणाचेर राग आसा, आमी तांकां बोगसूंक जेजू आमकां शिकयता. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आज आमी आमच्या दोळ्या मुखार जे कोणाक आमी दुस्मान म्हूण मानता, आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. तांकां देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. जेजून सांगले बरी आमी सांगया. सोम्या तांकां बोगोस, बापा तांकां बोगोस, ते कितें करतात ते नेणात. मोगाच्या भाव भयणीनो, केवळ शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी जेजूची निंदा केल्ली मात्र न्हय, पूण कुर्सार आसल्या त्या एका सोरान जेजूची निंदा केली. पूण उजव्याक आसल्या त्या सोरान जेजूक सपोर्ट केलो आनी म्हळें, आमकां निती प्रकार शिक्षा मेळ्ळा, पूण जेजून कांय सूख आदारली ना. आमकां निती प्रकार शिक्षा मेळ्ळा, पूण जेजून कांय सूख आदारलें ना. आनी ताणें जेजू लागीं विनंती करून म्हळें, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. कितलो व्हरतो बाबार्थ त्या सोराचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. दुबाव करतल्या त्या जेजूचो शीस
थॉमसागी चड व्हरतो भावार्थ ह्या सोराचो. जेजू ताचे कश्ट वळवळे विसरून ताका जाप दिता, त्या सोराक जाप दिता. आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलो. टुडे यू विल बी विथ मी इन पॅराडायस. मग अशा भाव भयणीनो, एक दीस जेजू भाग्यवान जेरोमाक दर्शन दिवन भाग्यवान जेरोमाक विचारता, जेरोम म्हाका कितें दिताय? वॉट विल यू गिव मी जेरोम? म्हाका कितें दिताय? जेरोमान जाप दिली, जें कितें हांवें तुज्या विशयांत बरयलां तें हांव तुका समर्पितां सुमया. जेजून ताका सांगलें, तें म्हाका पावना. आनी कितें म्हाका दिताय? जेरोमान ताका सांगलें, म्हजें पाप रडलेलें काळीज तुका हांव समर्पितां. म्हजें पाप रडलेलें काळीज तुका हांव समर्पितां. जेजून ताका सांगलें, तेंय म्हाका पावना. आनी कितें दिताय म्हाका? जेरोम जेजूक विचारी लागलो, तर तुका कितें दिवं सोम्या? म्हजे लागीं कितें आसा? तुका कितें दिवं सोम्या? म्हजे लागीं कितें आसा? त्या वेळार जेजून ताका सांगलें, तुजी पातकां म्हाका समर्पून दी. तुजी पातकां म्हाका समर्पून दी. मग अशा भाव भयणीनो, आज आमची सर पातकां देवाच्या हातान समर्पून दिवया. आमच्या लागीं कितेंच ना दिवंक, पूण आमचें काळीज जें पातकान भरलेलें तें देवाच्या हातान समर्पून दिवया. तिसरें मोगाचें उतर जावन आसा, जेजून आपल्या आवयक सांगचें. पयलें जेजू आपल्या आवयक पळोवन सांगता, स्त्रिये पळय तुजो पूत. ताच्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक पळोवन सांगता, पळयात ही तुमची आवय. जेजू आपलें परगट जिणी सुरू करतना त्या खाना नगरांत लग्नांत मरी माय जेजू सरशी आसली. जेजू सांगता आसली. जेजूच्या निमाण्या त्या घडयेक त्या कुर्सा मुळी मरी माय अनेक फावटी हजर जाता. जेजूचें कुरीस वावोवचें, जेजूचे कठीण परिस्थिती, जेजूक लोकांनी मारचें हें पळोवन मरये मायेचें काळीज आपसिल्लें. मग अशा भाव भयणीनो, त्या कश्टांती जेजू मरयेक आमकां ओपून दिता. आमची आवय जावन तो आमकां दिता. इतल्या कश्टाच्या वेळारय जेजून आपलेंच ताणें चिंतूंक ना, पूण आपल्या भुरग्यांचें, आपल्या मोगाच्या भुरग्यांचें ताणें चिंतलें. आपल्या आवयक आमची आवय जावन ताणें दिलें. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट दूख येतात त्या वेळार सायबीण माय मरी माय आमच्या सांगात आसा म्हूण वळखून घेवया. ती आमकां आदार दिता, सदांच आमचे पासत विनंती करता म्हूण वळखून घेवन जिवीत जिवंक त्याच मरये माये लागीं मागया. चवथें उतर जावन आसा, हें उतर परित्यागाचें उतर, वर्ड ऑफ अबॅन्डनमेंट. जेजू व्हडल्यान रडलो, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? जेजून आपल्या आवयक शिसांक आतां परित्याग केलें. तें केल्या उपरांत देव बापान आपणाकच एकल्याकच दूख सोसूंक सोडलां म्हूण ताका एक अनुभव जालो. आपल्या आवयक ताणें आपल्या शिसांक भेटोवन दिल्या उपरांत तो आतां चिंती लागलो, म्हज्या सांगात आतां कोणूच ना. आतां तो मनशा सैबाचो जावन तो देव बापाक बापा म्हूण उलो मारना, पूण देवा म्हूण उलो मारता. आमच्या बापा त्या मागण्यांत आमकां सर्वांक ताणें देव बापाक बापा म्हूण उलोवंक मारूंक शिकयलें. आतां जेजू ताच्या जिवितांत तितले कश्ट आयले की ताणें देव बापाक बापा म्हूण उलो मारूंक ना. ताणें म्हणलें, देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? मग अशा भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार कश्ट दूख येतात त्या वेळार आमी कितें सांगता आमच्या देवाक? देवा कित्याक म्हाका सोडलाय? कित्याक म्हाका सांडलाय? म्हज्या जिवितांतच इतले कश्ट कित्याक तुवें दिलाय?
म्हाका म्हजी वाट कळीत ना, कशें मुखार वचें. म्हज्या सांगात आसा आहे की ना, ही प्रश्न आमच्या जिवितांत, ही सवालां आमच्या जिवितांत येतात. त्या वेळार जशें जेजून देव बापाक देवा म्हण उलो मारलो, त्या वेळार देव ताच्या सांगात आसलो. तशें आमच्याय सांगाता देव सदांच आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमकां जेजू भाशेन मुखार सरूंक आदार दिता. कुर्सार तावन जेजूचें 5वें उतर जावन आसलें, म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या, आय थर्स्ट. हो सगळो संवसार, दर्यो, न्हंय, हें सर्व रचलेल्या त्या देव, त्या मनशाक रचलेल्या त्या रचना लागीं आज विचारता, म्हाका तान लागल्या. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूची तान ह्या संवसाराच्या उदकाक न्हय, बगर ही तान जावन आसा आमच्या मोगाक. मोगाची तान ती जावन आसा. मोगाची तान भागोवंक जेजू आमचो आदार मागता. जरी तर आमी देवान आमचो मोग केला म्हूण वळखून घेता आनी ते आमच्या काळजांनी भोगता आनी जेजून शिकयले प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी आमचो मोग देवाक दिवंक जाता. त्या खातीर वागेवन पावलो रोमागारांक बरोवन अध्याय 5 वाक्य 5 आमकां सांगता, देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. तर आमी देवाचे मोग वळखून घेवंक जाय आमच्या काळजांनी. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी वळखून घेता तेन्नाच आमकां देवाक आमचो मोग दिवंक जाता, ताचे तान आमचे लागीं बागोवंक जाता. जरी तर आमी तें वळखून घेना जाल्यार आमच्या जिवितांत त्या देवाक, आमच्या जेजूक आमी तशेंच स्थान लागलेल्या भशेन आमी दवरतले. तर त्या जेजूचें तान बागोवंक आमी ताचें उतर आयकून ताणें शिकयल्लें आमी आमच्या जिवितांत पाळन एकामेकाचो मोग करून शिवंक देवाची कृपा मागया. 6वें उतर जावन आसा, संपदलें. इट इज फिनिश्ड. संपदलें. जेजून आतां वळखून घेतलें, जें काम तो ह्या संवसाराक करूंक आयला तें संपदलें, तें पुर्तें जालें, तें काबार जालें. जेजून आपल्या बापायची खुशी करूंक खालती मान घाली. कुर्सा मरणा वरवीं आमकां सर्वांक ताणें सोडवण फावो केलें. तें जावन आसलें ताचें काम. आतां तें काम पुर्ती जालें म्हूण तो सांगता, संपदलें. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत एडन मळ्याच्या एडन गार्डनांत त्या रुखा लागीं पयलें पातक जालें. कुर्साच्या त्या रुखा लागीं पातक नाश करून सोडवण जेजून आमकां फावो केलें. सुटका लाभोवचें जेजूचें काम आतांच कुर्सार मरून जेजू समाप्त तो करता. जेजून ही झूज दाविदा भाशेन 5 पात्रांनी गोलियाताक मारून झुजूंक ना, जैत व्हरूंक ना. ही झूज जेजून आपल्या 5 गायांनी झुजलें आनी आमकां ताणें जैत ताणें वेलें. जेजूचें हें झूज बापा तांकां बोगोस म्हणल्या ह्या उतरान जालें आनी जेजून सर्वांक आमकां बोगशिलें, ताच्या दुस्मानाक बोगशिलें, आमकां नवें जिवीत फावो केलें आनी त्या झुजांत तो जैतेवंत जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें काम संपलें पूण आमचें झूज चालूच आसा. जरी तर जेजूक आमच्या जिवितांत आमी जियेता आनी क्रिस्ता बरी आमी जाता जाल्यार आमचेंय काम संपतलें. जरी तर आमचें कुरीस घेवन तसो पाटलाव करून जियेना जाल्यार ह्या निमाण्या शुक्राराचो जैत हाचो फायदो आमकां कांय मेळचो ना. 7वें उतर जावन आसा, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. ह्या उतरा मुखांतर जेजू आपल्या बापा लागीं उलयता.
उत्पत्ती पुस्तकांत आदांक आनी एवेक मोळ्यांतावन भायर घाल्या उपरांत एक दीस काम करतना ते तांचें पोट भरतना आबेलाची निर्जीव कूड तांकां मेळटा. ताची कूड ताणें ताच्या उस्क्यार घेतली. जायते प्रयत्न ताणें केले पूण कांयच परिणाम जावंक ना. आतां जेजू खायना बरी आसलेल्या ताच्याच भावांनी जिवेशी मारलें त्या कुर्सार. आनी ती कूड निर्जीव कूड मरियमाच्या हातांत दिले. तिच्या उस्क्यार त्याच पातकी मनशान दिले. मरियमाय जेजूच्या कुर्सा मुळी हाजीर जावन जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता. बेथलेहेमान पातक नातलेले मरयेन जेजूक आमकां दिले. कालवारी दोंगरार खोटे मनशांनी आमी पाप नातलेले जेजूक तिच्या उस्क्यार घाले. आतां ती घायान भरलेली कूड, कांट्याचो मुकुट सांसिल्लो ती कूड आपल्या उस्क्यार घेवन तिचे काळजांत घाय ते पापसिल्लें ते दूख ती घेवन थंयसर बसता. हें सर कशें जालें म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो? आमच्याच पातकां पासत. आमच्या पातकां वरवीं इतले कुडीचे कश्ट जेजून भोगले. तर आज आमी आमची पातकां अनेक पावटी त्याच जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. मरियमाच्या हातान तें समर्पण दिवया आनी मुखार तरी पातक आदारी नासतना बरें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमी मागया. ही 7 उतरां आतां आमी आयकली. ती आयकून सोडूंक न्हय पूण ती आयकून आमच्या काळजांत रोंबूंक आनी ती सदांच नियाळून आमच्या जिवितांत पाळूंक एक मोगाचें मैपासाचें